नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। स्टिंग ऑपरेशनांतल्यान भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडपी एक्टिव्हिस्टांक गोंयांतूय दीस वायट। म्हापशा आरटीओतली लाचखोरी उक्ताडार हाडपी अंकिताचेर हल्लो, आरटीओ एजंटांचेर दुबाव। गोंयची परिस्थिती पळयल्यार श्रीपादाक शिव जावचो पडटलो। फाटल्यान आपूण आसा विष्णूचो कानमंत्र। गोंयच्या राजकीय स्थित्यंतरान भाऊ ना विचारल्यार म्हणटा ती बीजेपीतली भितरली गजाल। फटिंगपणांनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचो गैरफायदो घेतिल्ल्यांकडच्यान 8 कोटी वयर वसूल। सोंपिल्ले लावार्थी सरकारी कर्मचाऱ्यांकूय वताले चेक। 1700 लावार्थी काडले। आनी कुळ कायद्यातल्या दुरुस्तीचेर परत विचार जाव येता। 3 वर्सांचे सनसेट कलम फाटी घेव येता। दिल्ली वच्चे पयलीं आदलो मुख्यमंत्री पर्रीकराचे उतर, मात सांतिनेज नाल्याची खंत। खबरो विस्तारान। भ्रष्टाचार उक्ताडार हाडपी एक्टिव्हिस्ट आनी तरणाट्यांक सध्या गोंयांत दीस बरे ना। म्हापशा आरटीओ कचेरेन स्टिंग ऑपरेशन करून थंयचो स्टाफ आनी एजंटांची लाचखोरी न्यूज चॅनलावेल्यान वाऱ्यार घालपी अंकीत साळगांवकाराचेर हल्ले जावंक लागल्यात। कांय दिसा फाटीं साळगांव म्हापशा मार्गार ताचे चलते गाडयेर अनवळखी मनशान फातर शेवटिलो। ताचे स्टिंग ऑपरेशनाक लागून धंदो थंड पडिल्ल्या आरटीओ एजंटांचे कर्म आसूये अशें अंकीत म्हणटा। अंकितान प्रकरण कळंगूट पुलिसां मेरेन पावयलां, मात पुलिसांची जाग मागना। आरटीआय एक्टिव्हिस्टांचेर हल्ल्याच्यो इतले ते भायल्यान खबरो येताल्यो। आतां गोंयूय हे बाबतीन फाटी ना। म्हायती आयोगाक जीव ना तो ना, एक्टिव्हिस्टांकूय जीव मुठीन धरून भोंवपाची पाळी। आरटीओतली लाचखोरी वाऱ्यार घालपी अंकीत साळगांवकार सध्या अशेच दीस काडटा। होच तो अंकीत साळगांवकार। 2 म्हयन्यां फाटीं म्हापशेचे आरटीओ ऑफिसांतले एलडीसीक लाच घेतना ट्रॅप करून ताणें खवदळ घाल्लो। आरटीओ ऑफिसांतलो स्टाफ बारीक सारीक गजालींक सुद्धा कशे पयशे घेतात ते ताणें मोबायलाचेर स्टिंग करून प्रुडंटावेल्यान उक्ताडार हाडिल्ले। आरटीओन अशे पयशे घेवपी ही सिस्टम म्हूण तिणें विजिलन्साक जबानी दिल्ली। लोकांक दाखोवंक ते एलडीसीक आरटीओन निलंबीत केली खरी, मात थोडेच दिसां भितर तिची विजिलन्स चवकशी वयर मेरेन पावयनासतना थंयचे थंय पॉक जाली। रातचो हांव 12 सुमार आमचे फॅमिलीचे फंक्शन अटेंड करून घरा येतालो। सालिगांव पावलो तितल्यान अचानक म्हाजेर कोणें अटॅक करपाक ट्राय केलो। तेंच्यांनी फातर काडून म्हाजेर गाडयेर मारलो। तो चुकोन बॉनेटाचेर बसलो। फुडें वचून रावलो आनी परत रिटर्न येयलो। पळय जाल्यार थंय फातर आसलेलो आनी गाडी डॅमेज जाल्लेली म्हाजी। तितल्यान हांव आनी गाडयेंतलो देंवलो ना, कित्याक की म्हाजेर अटॅक करतले परत म्हणून हांव थंयसून फुडें गेलो डायरेक्ट आनी घरा गेलो। दुसरे दिसा वचून हांवें कंप्लेन केली। मात अंकिताच्या म्हापशा आरटीओ स्टिंग ऑपरेशना उपरांत आरटीओ ऑफिसा भायर बसपी एजंटांचो धंदो बरोच मंदावला। मात सादूरपणान चल्ला तो चल्लाच। मात हे एजंट खंय आतां अंकिताचेर दोळो दवरून आसात। ते केसीन एजंटाचो सुद्दां धंदो डावन जाल्लो आसा सगल्यांचो। तर ते अशें आयकून येयल्लें की म्हाका मारूंक सोदता म्हणून, की हांवें तेंचो धंदो सारको डावन उडयला, तेंचो सारके पोटाचे हाल जाल्लेले। तशें ताका लागून ते म्हाका मारपाक ट्राय करताले। हो एक टायम हो म्हाजो पयलो एटेम्प्ट तेंच्यांनी केला मारपाचो। तरी म्हाका अशें दिसता की फुडें म्हाजेर अशें अटॅक करतले, ते अटेम्प्ट करतले। ज्या पद्दतीन ते उलयता पळय मारपाचें करपाचें, अशें दिसता की हांव आतां अनसेफ आहा हांगासर। अंकितान हें प्रकरण कळंगूट पुलिसां मेरेन पावयलां, मात पुलिसांची तशी व्हडलीशी हालचाल दिसना। विजिलन्स चवकशी वयर मेरेन पावयनासतना पॉक जालीच। आरटीओन सस्पेंड केल्ली एलडीसी मीना तुयेकार घडये थोड्या दिसांनी परत ड्युटेरूय येतली। मात अंकिता सारकेले एक्टिव्हिस्टांक सरकाराचो आदार जायना हें स्पश्ट दिसता। पूण भ्रष्टाचारा आड वावुरपी प्रामाणीक एक्टिव्हिस्टांचो आवाज प्रुडंट बंद जावंक दिवचे ना। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी। गोंयांत चल्ला ते पळयल्यार श्रीपाद भाऊक शिव जावचो पडटलो। आपूण ताचे फाटल्यान आसा म्हूण विष्णून भाऊक कानमंत्र दिलो। धर्माचोडणकाराचे षष्टपदी पुर्ती सुवाळ्याचे माचयेर विष्णू, केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री श्रीपाद नायक आनी रमाकांत खलप आशिल्ले। थंय विष्णून विशय काडलो। गोंयांत मुख्यमंत्री आनी मंत्रीपदाचे मोठे स्थित्यंतर जाले, मात भाऊचें नांव ना म्हूण मिडियान विचारल्यार श्रीपाद भाऊन ती बीजेपीतली भितरली गजाल म्हूण विशय फाफुडलो। भाऊक स्वतंत्र राज्यमंत्री पदावेल्यान देऊन राज्यमंत्री केला म्हूण सध्या राजकीय चर्चेचो विशय जाला।
पण सध्या गोव्यातली एकंदर परिस्थिती पाहिली तर श्रीपाद भाऊला सिंहाची भूमिका घेण्यावाचून दुसरा कुठला पर्याय उरलेला आहे. आणि मी आधीच सांगितलं की हा वाघ तुमच्या सोबत आहे, तुम्ही फक्त पावलं टाका आणि सांगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळात उत्तर गोंयच्यान शेगीत 4 खेपा खासदार जाल्ल्या श्रीपाद भाऊक राज्यमंत्री करतना पर्यटन आणि संस्कृती खात्याचो स्वतंत्र भार दिल्लो. त्या उपरांत नोव्हेंबरात मंत्रिमंडळाचो विस्तार करतना गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक केंद्रीय रक्षा मंत्री केलो. मात श्रीपाद नायकाचे स्वतंत्र मंत्रीपद काडून JP नड्डाच्या हाताखाला ताका राज्यमंत्री म्हणून आयुष आणि आरोग्य खातें दिलें. भाऊ म्हणटात थंय सुद्दां करपा सारकें बरेंच आसा. आयुर्वेद किंवा आयुष एक आमच्या हिंदुस्थानाचो एक स्ट्रॉंग पॉयंट आसा. आतां पर्यंत तो दामून उरिल्लो, म्हणजे ब्रिटिशांनी 200 वर्सां दवरलो, परंतु ताच्या नंतर सुद्दां काही लोक ते दामून दवरपाक हें ठरिल्ले, यशस्वी ठरिल्ले. परंतु प्रायम मिनिस्टरांनी तो नवीन मिनिस्ट्रीचें हें दिवन ताका एक भरपूर बजेट दिवन ते भारतांतूच न्हय तर संपूर्ण जगांक ताजो प्रसार करपाची वेगळे वेगळे योजना तातूंतल्यान चाललें आसा. आयुश जें आसा तें संपूर्ण जगांक ताजेर अधिपत्य हें करपाचें काम हें सगळ्यांक तांचे आनी तांचो तो जसो ट्युरिजम आवडतो विशय आसलो ताजे पेक्षा आवडतो विशय हो आयुश आशिल्लो. आनी त्यामुळे फाटल्या 10 दिसांत गोंयच्या राजकारणात बरीच उलथापालथ जाली. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार केंद्रात पावलो, पार्सेकार मुख्यमंत्री जालो, मंत्रिमंडळाचो सोपुतविधी जालो. पर्रीकार परत गोंयांत आयलो तेन्ना ताचें जंगी स्वागत जालें. मंत्रिमंडळाचो विस्तार जालो. ह्या सगळ्या बोवाळांत श्रीपाद भाऊ खंयच दिसलो ना म्हूण विचारल्यार भाऊन ती पक्षांतली भितरली गजाल म्हूण प्रश्न फाफडून उडयलो. पण श्रीपाद भाऊ खंय दिसले ना. हांव नाशिल्लो दिल्लीक आशिल्लो. अशें कांय ना, कन्सल्ट केल्ली पॉलिटिक्स काय ना, हे सगळं पार्टी अंतर्गत बाब आसा ती. तातूंतल्यान हातूंतलें हें काय ना. डिसअपॉइंटेड नो अजिबात ना. इतले मजगतीं रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार आयतारा सांजे गोंयची कामां आपटून दिल्ली वचपाक भायर सरलो. फाटले 3 दीस जाले तो गोंयांत आशिल्लो. वता वता आयतारा दनपारां सुद्दां ताच्यो पणजे मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी आनी कांय लोकां बरोबर बसका जाल्यो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. फटिंगपणा आणि बनवेगिरीन दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो गैरफायदो घेतिल्ल्यांकडच्यान समाज कल्याण खात्यान 8 कोटी 20 लाख रुपया वसूल केले. गोंयभर असले सुमार 1759 लावार्थी हे योजनेचो गैरफायदो घेताले. तातूंतले 120 जाण सरकारी कर्मचारी जाल्यार 1639 लावार्थी सोंपले तरी तांच्या नावार पयशे वताले. बोगस लावार्थ्यांकडच्यान 8% जुरान सरकारान पयशे वसूल केलेत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लावार्थ्यांचो पुणेच्या सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट संघटनेन सर्वे केलो. सर्वेन 1759 बोगस लावार्थी मेळ्ळे. हातून फटिंगपणा करपी सरकारी कर्मचारी आनी सोंपिल्ले लावार्थी आसात. चडशे लावार्थी जाणटे जावन सोंपले तरीकूय तांच्या नांवार येवजणेचे चॅक वताले. मात घरच्यांनी सरकाराक ताचो पत्तो लागूंक दिलो ना. सप्टेंबर मेरेन खात्याक मेळ्ळा त्या म्हायती प्रमाण समाज कल्याण खात्याच्या ह्या योजनेचो गैरफायदो घेवपी 120 सरकारी कर्मचारी सापडल्यात. तांची नांवां सोदून खात्यान तांचे अर्ज भायर मारले. घेतिल्ल्या पयशांचेर 8% व्याजाची फायन घालून सगळे पयशे वसूल करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. येवजणेच्या लावार्थ्यांतले 1639 जाण सोंपल्यात, मात तांच्या घरच्यांनी ते विशीं खात्याक पत्तो लागूंक दिलो ना. तांच्या खात्यांतलो सरकाराचो पयसो सरकारी तिजोरेन परत धाडचो म्हूण बँकांक निर्देश दिल्यात. सप्टेंबर मेरेन खात्यान सुमार 8 कोटी 20 लाख वसूल केले. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे 1,34,218 लावार्थी आसात. योजनेच्या लावार्थ्यांक म्हयन्याक 2,000 रुपया मेळटात. तातूंतले ज्येष्ठ नागरीक 97,097 लावार्थी, विधवा 26,745, अपंगूळ 10,075, HIV बाधित 189, बचपन 114, वट्ट 1,34,218. मायनिंग बंदी उपरांतूय सरकारान कशो तरी ह्यो येवजण्यो चालू दवरल्यात. येवजण्यांचो गैरफायदो सध्या सरकाराक कसोच परवडना. ते निमतान बोगस लावार्थींक कातर लावंक सुरवात केल्या. लावार्थींचो अदीमदी फेरनियाळ घेवप चालूच उरतले म्हूण खातें कामाक लागला. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी. येवो एक विराम.